हाली ते पार गोयच्या जायत्या लोकवस्तींनी रानटी जनावरांचो वावर वाडिल्ल्याचे दिसता। परवरी एक मेरू रस्त्याचेर भोंवतनाचो व्हिडिओ व्हायरल जायत असताना आता प्रियोळा घरा कुशीक एक बिबट्याचे पोर सापडले। बिरेस्तारा कुंकळ्या वालवाडा आपल्या घरा भोंवतणी बिबट्याचे पोर भोंवता ते पळोवन इंदू गावडेन धाडस करून त्या पिलाक पाटल्यान धापून दवरले। पिलाक पाटल्यात धापून दवरले उपरांत तिणे गांवांतल्या लोकांक हे विशीं कळीत केले आनी उपरांत राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांक। राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सद्याक हे बिबट्याच्या पोराक आपले ताब्यांत घेतला। अधिकारी ते पोराक आवय कडेन मेळोवन दिवपाचो यत्न करतले वा ताका बोंडला अभयारण्यात दवरतले म्हणून माहिती मेळटा। आमी फोंडे आसा जे जाग्यार आयज वालवाडा कुंकळे प्रियोळ हांगा सकाळी एक बिबट्याचे बारकेले पिल्लू घरा भोंवतणी भोंवताले ते एक बायलेन पळयलें जे घरांतले मालकिणीन पळयलें आनी तेणी ताका तेजेर खोडलो घातलो आनी ताका धापून दवरिल्लें आनी ते खोडल्याचेर एक फातर दवरिल्लो आनी फॉरेस्टाक कळयलें आनी गांवच्या लोकांकूय सांगलें। जेन्ना फॉरेस्ट आयले तेन्ना ते बिबट्याच्या पिल्लूक ताब्यान घेतले आनी घेवन गेल्ले आसा आनी तेंच्यांनी जो DCF आसा वर्की तेणी सांगलेलें आसा की आज आमी थंय हें करतले की परत ती बिबट्याची पिल्लूची आवय बी थंय येता काय जाण पळयतले आनी जाल्यार ताका थंय सोडटले आनी नाजाल्यार पिल्लू आवय जर येना ताका बोडलाक सुट्टले म्हणून सांगलेलें आसा। पूण मोठ्या प्रमाणान जे त्या भागान बिबट्यांचो संचार आसा अशें स्थानिकांनी सांगलेलें आसा। पूण हेजेरूय वन खातें जी आसा तेणी हेजेर यांचो बंदोबस्त करचो अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर। गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकर।